आमच्या कोंकणी भाषा मंडळाच्या वतीन तांच्यांनी दिल्ल्या वेगवेगळ्या फावटीची निवेदनां आसतली किंवा हांव म्हणटा की हय गोंयचो पोस्टमॅनाक कोंकणी येवची किंवा त्याच बरोबर गोंयच्या हर एक तरेच्या म्हणजे हांगासर येवपी IAS आनी हाज्या खातीर सुद्दां कोंकणी भास कळची, कारण जो पर्यंत गोंयच्या जनतेचो आवाज तांच्या पर्यंत पावचो ना तो पर्यंत प्रशासन व्यवस्थित रित्या तांच्या कडेन पावूंक शकचें ना. म्हणून तर आमच्या कोंकणी अकादमीच्या वतीन आमी तांकां राजभाशेंतल्यान शिकवण दिवपाचें काम हें तांकां सुरवात केलें. हांवें जेन्ना कम्युनिकेट करपाक सुरवात केलें तेन्ना पोस्टात नेमकें काडलें की हय तुमकां आमी शेवटी 10th मार्क लिस्टाचेर आमी अपॉयंटमेंट करता आनी 10th मार्क लिस्टाच्या पर्सेंटेजीचेर खंय तरी कोणाचो मराठी पेपर आसतलो थंय कोंकणी काय सब्जेक्ट आसचो ना. आमकां कशें कळटलें त्या खातीर तांकां कंटिन्युअसली तांच्या कडेन करस्पॉन्डन्स करून तुमी कोंकणीची सर्टिफिकेट घेयात. गोंयांतले जितके जाण भुरगे जे एप्लाय करता मागीर ते तांचो बेजीक सब्जेक्ट जरी मराठीत आसलो आसत ताका उलोवपाक आनी बरोवपाक कोंकणी येता काय ना. आनी पोस्टल डिपार्टमेंटान ते एग्री केलें की हय तुमी सर्टिफिकेट इश्यू करात आनी हाज्या फुडें जे पोस्टमॅन गोंयांत जे डिप्लॉय जातले पळय न्ही अपॉयंट जातले हे गोंयकारूच आसतलो, ताका कोंकणी भास येवची हाज्या खातीर प्रयत्न करपी हें म्हजेंच सरकार आसा.